27 तारखेर दाबोळे बांयचे उदकाक उजो लायल्यार पेट्टा म्हणून बोवाळ जाल्लो। ते उपरांत बांयो सील केल्ल्यो। इंधन गळतीच्यो सोद लावंक पंजाबांतल्यान खासा सुण्यांचे पथक हाडिल्ले। तांकां 3 दुबावित स्पॉट मेळिल्ले। आज पायपलायन लिकेजीचो नेमको स्पॉट सापडलो। वास्को वालेस जंक्शना लागसार पायपलायन फुटल्या। पायपलायन खंय 22 वर्सां पोरणी। एलायड एजन्सी आयिल्ली दिल्लीच्यान, मागीर आमी PWDची मदत घेतिल्ली। सो तांची टीम आशिल्ली हांगा आमच्या बरोबर सर्वे करपाक। आमी डॉग स्क्वॉड हाडिल्लो। सो तांणी आमकां कितें इंडिकेशन दिल्लें, जे सगळे एजन्सीन जे इंडिकेशन दिल्लें तांचेर आमी कंटिन्युअस काम करताले आनी त्यो एरियाज आमी एक्सकावेट करून पळयताले। आज फायनली आमी जवळ जवळ MES जंक्शन टू विशाल मेगामार्ट पर्यंत एक्सकावेशन केल्लें आनी मदीं जे स्पॉट्स आशिल्ले थंय आमी मातशे डिटेल्ड सकल पर्यंत करताले। सो तेन्ना ह्या स्पॉटाचेर आमकां सकाळीं मातसो दुबाव आयलो आनी आमी मागीर ते इमिडिएट डीप एक्सकावेशन सुरू केलें आनी तातूंत आमकां पायपलायनीन पिन होल मेळ्ळे आनी ते पिन होल आमी आतां ताजेर फुडली एक्शन जे रिपेर करपाक जाय ते आमी करतले। ही पायपलायन 22 वर्सां जुनी आसा, ही खरी खबर आसा आनी हाजेर कितें आसा, आमी पिरियोडीक इन्स्पेक्शन करीत आसा। आतां हो समज इश्यू जायना जाल्यार सुद्दां आमचे डिसेंबरान एक इन्स्पेक्शन लायनड अप आसा, जाच्या खातीर जर्मनीच्यान एक एजन्सी येवपाची आसा। त्या रिपोर्टाचें जे कितें फायंडींग आसा आनी ज्या प्रमाणे ते आमकां रिपोर्ट दिता ताजेर आमी फुडले कोर्स ऑफ एक्शन डिसायड करतले। आमी तो रिपोर्ट मॅनेजमेंटा कडेन पुटअप करतले। सद्या ह्याच वेलांतल्यान रिपोर्ट जाल्ले म्हणून आमी ही टार्गेट एरिया आमी एक्सकावेशन करून एक्झामीन करतात। सो मलेशियन कंपनी विल कम एंड स्टडी द इशू एंड रिजॉल्व एवरीथिंग। हय, मलेशियन कंपनी विल कम एंड स्टडी द एंटायर पायपलायन। जुवारी ऑयल टँकींग रिकमेंडेशन केलें की जो पर्यंत लायन फायंड आउट करिना खंय लिकेज आहा, तुमी पंपींग कंटिन्यू दरा, लोकांक भंय दिसता थंय म्हणून। मागीर तेंच्यांनी फूल लायन तेंच्यांनी उसयली। आयज फायनली खुशी दिसता की ती खंय लिकेज आहा ती सापडली आनी तेंचें काम चालू आसा। लोकांक भिवपाची गरज ना आनी तेंच्यांनी खूब एफर्ट घातलेलो आसा लायन सगळें डिगींग करून फायंड आउट करपाक। कुत्रोय येयलो गोंयच्यान, सगळें जालें, पण आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते कामांक हात घातलेले ते सक्सेस जाले। लोकांकूय सांगूंक सोदता पॅनीक जावपाचें ना, सगळें फायंड आउट जालें। 22 वर्सां पयलींची 14 किलोमीटर पायपलायन MPDंतल्यान टिपो मेरेन वचपी आयज जे वाली जंक्शनार तांकां लिकेज मेळ्ळी आसा आनी खंय तरी हो जो मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो जे अख्खे गोवाचे लोक जे हे इशूचेर उलयताले, आयज खंय तरी तो हो इशू रिजॉल्व जाल्लो आसा असो दिश्टी पडून येता। सद्याक तरी जे हांगा पायपलायन बंद केलेल्यान गोंयान खंय तरी एक पेट्रोल शॉर्टेज जावंक शकता म्हणून भायल्यान अरेंजमेंट केल्लो। मिरज, देसूर, बेळगांव ह्या जाग्या वयल्यान पेट्रोल आनी डिझल हाडटाले गोंया खातीर। आतां सद्या ती पायपलायन चालू जाल्ल्यान हे सगळे मोठे जे इशू आसा रिजॉल्व जावपाचे वाटेर आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।